सुवार्थेंत आज जेजूची उतरां बियेन आसतना धैर्यान आपणाचो पाटलाव करतल्यांक ह्या धैर्याचें कारण दितात आनी आनीकी चड उमेदीन जेजूचो पाटलाव करूंक उलो दितात. जेजूचो पाटलावी जावच्या फाटल्यान आसचे सामाजीक आनी धार्मीक विरोधपण हांगा दरदर म्हूण दिसता. सर्वय विरोधपणा बराबर पाटलाव्यांनी जेजूचो पाटलाव करचो आनी आपूण ताचो पाटलावी म्हूण परगडचे प्रक्रियेंत खुद्द जेजूच मेतेर जाता आनी पाटलाव्यांक आपणाची म्हणून देवाच्या दुतां हुजीर तो परगडता. धर्मदुतांची कृत्यां पुस्तकांत आमी वाचता तशें जेजूची पाटलाव्यां जालेल्यांक ताची पाटलाव्यां म्हणले खातीर विशेष कश्ट दग्ध बगूंक मेळ्ळे आनी आजून हें चालू आसा. जेजू एक दृढ आदार जशें आपल्या पाटलाव्यां संगी आसतलो म्हणली खात्री सुवार्थेंत प्रवादी रुपी परगट जाल्या आनी हो प्रवाद आनी पाठिंबो पवित्र सभेच्या काळारी जारी जाला. सुवार्थेंतलीं उतरां जेजू आपणाक कोणें इन्कार केल्यार व्हड गुमान करिना, बगर आपल्या पाटलाव्यांनी आपणाक परगट करच्या वक्ता तांकां मेळच्या इन्कारा आनी विरोध प्रतिक्रिये उदेशी चड गुमान दिता म्हूण सुचयतात. आपल्या पाटलाव्यां फाटलो पाठिंबो जेजूस म्हणलें सुवार्थेचें सत क्रिस्ता पाटलाव्यांची सकत हे दिशेन जेजूची पवित्रत्म्याचे मजतीची बसावणी पाटलाव्यांक वखत.